प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 20वा विसवोर वोड 1 ते 8 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 1 to 8। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। सातोळेच्या पयल्या दिसा मारी मागदलेन भोव सकाळी अजून काळोख आसतना समाधीशी आयली। तिणे समाधी वेली फातोर काढलेली पळयली म्हणून शिमाव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणे म्हळें, कोंबयाक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो। देखून पेद्रू आनी दुसरो शीस बरोबर भायर सरले आनी समाधीशी वचूंक गेले। ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो। आनी वळो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयली, पूण तो भितर वचूंक ना। तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमाव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाळ ओली सोरशें दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन पोंवळलेलो। तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ धरलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी शिवर्तमान जें आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता की आयज आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची आमी हें उतर आमी आयकलां। आनी 2 दीस पयलीं आमी जेजूच्या जल्माची परब केल्या, नातालांची परब केल्या आनी आयज 2 दिसां उपरांत आमी आतां आयचें शिवर्तमान वाचता ज्या जाग्यार आमी पळयता जेजू पुनर्जीवन जाला। 2 दीस पयलीं आमी नियाळ केल्लो जेजूच्या जल्माचो। 2 दिसां उपरांत आमी आयज नियाळ कोत्ता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आमी आयकता। आनी भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन हें उतर आयकलां जाल्यार आमी पळयलां जाल्यार जेजू आयज गोरवांच्या गोठ्यान ना। आमी जे भाशेन गोरवांच्या गोठ्यान ताका पळयता, आमी आमच्या घरा एक क्रीप कोत्ता, बाळक जेजू थंयसर आसा ताका नमस्कार कोत्ता, आंज गोडवे आसा, जुजे आसा, मोरी आसा, हें घेवन आमी बसत जाल्यार आमी आमकांच फटयता। कित्याक आमी जेन्ना आमचो जल्माचो दीस कोत्ता, समजा कोण आमचो आमी एकल्याचो एक जल्माचो दीस कोत्ता, समजा कोण एक 30 वर्सांचो आहा, 30 वर्सांचो जाल्या उपरांत आमी ताका दुसऱ्या दिसा एका बाळका भाशेन आमी ताका त्रात करिना। कित्याक आतां तो व्हडलो जाला, तो आतां 30 वर्सांचो जाला। समजा कोणाचो 50 वर्सां जाल्यान आनी आमी ताचो जल्माचो दीस काल केला, आयज सकाळीं एक दिसा उपरांत आमी परतून त्या मनशाक एका ल्हान भुरग्या भाशेन पळयना। कित्याक तो आतां 50 वर्सांचो आहा, 30 वर्सांचो, 70 वर्सांचो आहा। तो फकत एक दीस जल्माचो दीस आमी मानलो आनी ताका आमी खुशाल केलो। त्या भाशेन जेजूचो जल्माचो दीस आमी परगट केलो, आमी तो मानलो, आमी खुशालकायेन आमी आख्खे फामिली बरोबर आमी तो गाजयलो। पूण आयज भाव भयणीनो, इग्रोज मात आमकां म्हणटा जेजू आतां गोरवांच्या गोठ्यान ना। तो 2000 वर्सां पयलीं आमच्या संवसारान येयलो। तो व्हड जावन खुर्सार गेलो। खुर्सार वेच्या आदी आमकां शिकोवण दिली, सगळी पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्या। 3 वर्सां ताणें उतर शिकयलें। खुर्सार गेल्या उपरांत ताणें आपलो प्राण सोडलो। 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जालो। तो आतां सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, आमचे पासत विनवती कोत्ता। आनी भाव भयणीनो, आयज ताका जाय आमी सगल्यांनी ताजेर भावार्थ दवरलो, ताका जाय आमी ताजे उतरान रिगून रावंक आनी तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाळोवंक। तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी पळयता थंयसर मारी मागदलेन हा, पेद्रू हा आनी जोआ हा। आनी हे तीग जाण जे आमी हांची खबर आयज आयकल्या जेजूच्या पुनर्जीवनाच्या दिसा
वा म्हणून जेजूक मेळचे पयलीं ती एकदम व्हडली पातकी आसली. पेद्रू फकत एक खारवी आसलो. मारी मागदल्या कडसून जेजून सुमार 7 देंवचार काडलेले. जुआंव एक सादो मनीस आसलो. तो जेजूक वखनासलो, पण ज्या दिसा त्या 3 जाणांनी जेजूक वखलो, जेजूचे शीश जाले आनी जेजू आतां तांकां पुनर्जीवन जावन मेळटा. तांचें जिवीत तहेंच उरोंक ना. ते आतां हे पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचे उतर परगट करूंक लागली. जेजूचे शीश जाले आनी आयज बाळ भयणीनो 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी तांची खबर आयकता वा आमी हे शिवर्तमान वाचता, आमी पळयता कशे भाशेन पेद्रून, जुआन, मारी मागदल्यान देवाचें उतर परगट केलें. सगळ्या जागा कडेन वचोन जेजूची बरी खबर सांगली. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज 2000 वर्सां जावन आमच्या त्या गोरवांच्या गोड्यान जे आमी आमच्या घराक करता, क्रीप कॉम्पिटिशन करता, थंयसर आमच्यान रावंक जाता आनी थंयसरूच आमकां खुशालकायेन करून आमकां कॉम्पिटिशन करून प्रायज आनी आमचो क्रीप व्हडलो, आमचो गोठो व्हडलो हे घेवन आमच्यान बसोंक जाता. पूण जेजूक नाका आमकां असल्यो वस्तू करूंक. जेजूक जाय आमी वचोन देवाचें उतर परगट करूंक. ही बरी खबर की देव ह्या संवसारान येयलो बाळकाच्या रुपान व्हड जालो आनी आतां ताणें देवाचें उतर परगट केलें. देवाचो मोग आमकां दाखयलो. तेच भाशेन पवित्र आत्म्या उदेशी आयज आमी सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सगळे कडेन वचोन आमची गवायकी दिवन जेजूची बरी खबर दिवन देवाचे राज फुडें सरपाक आमच्यान सुरवात करूं येता. आनी हें आमी केल्यार जाल्यार एक दीस आमकां स्वर्गीचें सूख मेळटलें. कित्याक जें आमी जियेता, जें बरी खबर आमी आमच्या काळजांत लिखून दवरल्या जेजूची, ती बरी खबर दुसऱ्यांक सांगपाक एकदम गरजेची. दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान हाडपाक एकदम गरजेचें. आनी देखून भाव भयणीनो आयज पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी वचुया आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इगरोज मातेन, आमच्या शेजाऱ्यान, आमच्या फामिलीन आनी जेजूची खबर जियोवपाक आमी सुरवात करुया. दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आमी सुरवात करुया. आमची गोवायकी आख्ख्या संवसाराक दिवपाक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.